एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? गुड मॉर्निंग. आम्ही सगळी बरी आसा. सकाळी न्ही 7 o'clock जाल्ले आसा आणि आज गडबडीन भायर सरता आमी असो प्लॉटाकडे. अजून चाय पिवंक ना. तो शिव म्हणटा खंय तरी पिवया ना जाल्यार हयत या खंय. अशें कशें जातलें? चाय पिनाका, चाय पिना जाल्यार एनर्जी मेळचें ना. आतां खंय तरी मेळटा ते पिता की ऑलरेडी टायम जालो. सो आमकां ते प्लॉटाकडे पावूंक जाय बेगिनाच. ओके, कित्याक लागून वयता मागीर तुमकां कळटलेंच मागीर. ओके, जस्ट भायर सरला आनी पळयता खंय कितें चाय मेळटा चाय पिता. ओके, चला. सो चला, चाय पिवपाक येयला आमी. पावली. आयज म्हटलें मिसळ पाव ट्राय करया. खूब तेंप जालो हांवें मिसळ पाव खावपूच ना. चल, हांगासर येयला हॉटेल गुरुकृपा म्हणून. सो हें पळयात मिसळ. खूप दिसांनी मिसळ खाता हांव. जेन्ना शिव प्लॉटाकडे वयतालो न्ही तेन्ना तो हांगाच येता मिसळ पाव खावपाक. सो म्हटल्यार पळोवया म्हटलें हांगासर मिसळ पाव. खूब दिसांनी खाता खावपूच ना. बरें आहा. सो जालें आमचें चाय पिवन. आमी आतां हांगा आसा बांदा निशनाथ बांदा. ओके, सो बेस्ट खूब तेंपांनी हांवें न्ही खालें आनी टेस्टी सामकें बरें. वयर फरसाण बी घालून न्ही खबर आसा तुमकां मिसळ पाव कशें आसता. ऑलरेडी हांवें शेअरय केला तुमकां. पण हेंचें म्हाका मातशें डिफरंट दिसलें. भितर मटकी बी अशें कांय दिसूंक ना. हांव मटकी भिजत दवरता आनी करता मिसळ. पण बरें आसलेलें. ओके, चला जालें आमचें चाय पिवन. ओके, चला भायर सरता. ऋतिकूय येता म्हणटालो काल रातचे. आनी तेका आनी सकाळीं उठोवन मागीर तो सारको न्हीद ना. मागीर किरी करता मागीर तो खबर आहा. आसूं म्हटलें तुमी आतां उठोवंक ना तो. आतां एकदां उठलो की आतां फोन करतलो आमकां अशें ना. ओके, चला भायर सरला. तर आतां स्टॉप नॉन स्टॉप अशें ना डायरेक्ट प्लेस प्लॉटाकडे. ओके, चला. सो आमी हांगा पावल्ले आसा प्लॉटाकडे. SV ग्रीन्स अडवली कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हांगासर एक बारीकशें तुमकां आमचे ओनर आसा ह्या प्लॉटाचे ते तुमकां हांव मेळयता आनी तेज्या वांगडा एक बारीकसो हांव इंटरव्यू घेतलें कळ्ळें तुमकां न्ही. सो कशें कितें सगळें तें तो तुमकां सांगतलोच. ओके, सो आमी फायनली पावल्ले आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा. लास्ट टायम जेन्ना आमी येयल्ली तेन्ना हांगा झाडां बिडां कांय नासलेलीं. पळय हांगा आतां मदीं न्ही म्हाका दिसता पावस बरो पडलो आसतलो. तुमकां दिसता आसतलें न्ही पावस हांगा पडला आनी हांगा बरें बारीक झाडां जाला. सो ग्रीन्स जाता अशें नांव आसा न्ही SV ग्रीन्स म्हणून. सो ग्रीन्स जाता. सो पावसा लागून न्ही हांगा बारीक झाडां जाल्लीं आसा. ओके, हांव मेळयता जे आमचे हांगासर जे ओनर आहा न्ही तो तुमकां हांव मेळयता. सो हांगासर आसा संकेत SV रियलिटी. आनी जशें की तुमकां खबर आहा आमी हांगासर घेतलेले प्लॉट आनी मागीर तुमकां हांवें शेअर केले. चिंतूंक नासलेली की आमी हें शेअर करता तुमकां आनी जायते लोक आमकां रिस्पॉन्स दितले. म्हणजे लोकांक इंट्रस्ट हे प्लॉट आमी जे घेतले पळय लोकांकूय इंट्रस्ट येयले की बाबा आमीय घेवचे. सो जायत्या लोकांनी आमकां म्हणजे सांगलें की आमकांय म्हणजे घेवपाक जाय प्लॉट अशें कळ्ळें तुमकां न्ही. सो मागीर कशें कितें रिस्पॉन्स ते तुमकां संकेत सर सांगतलो कशें कितें तें. विनायक आनी SV रियलिटी आनी संकेत. SNV. ओके. संकेत आनी विनायक. ओके. कोणा म्हाका. सो संकेत जशें तुमकां खबर आसा आमी हांगासर प्लॉट घेतलेले आहा. मागीर आमी एक व्हिडिओ आमच्या युट्यूब फॅमिली शेअर केले. चिंतूंक नासलेली की लोक इतले आमकां इंट्रस्ट दाखयतले कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आमच्या मनांतलें आमी सगळें सांगलें आमची युट्यूब फॅमिली आनी जायत्या लोकांनी आमकां विचारलें की आमकां एक घेवपाक जाय म्हणून. सो मागीर आमी तशे नंबर तुमकां शेअर केले. सो कशें कितें आसलेलें लोकांचे रिस्पॉन्स. सो लोकांनी तुका कॉल बीन केले कशें कितें सांग सगळ्यांक आमच्या युट्यूब फॅमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल न्ही वी डील विथ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, लॉट ऑफ इन्फ्लुएन्सर्स कळ्ळें. बट फर्स्ट टायम आय वॉन्ट टू रियली थँक तृप्ती, शिवनाथ एंड एक्चुली कित्याक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ना कोण करनात आज कळ्ळें न्ही. बिकॉज पीपल कम टू अस बट दे कम विथ अ डील. सारकें. Difference between Trupti's YouTube family and others, you come as the representative of your family. म्हणजे आपल्या घरातलो व्हडलो कसो येता कळ्ळें न्ही. घरातलो मनीस तशें तृप्ती येता. दॅट इज आय एम रियली आय मीन फर्स्ट टायम जेन्ना आयिल्लें म्हाकाय दिसलें इट वील बी लायक एनी युट्यूबर कळ्ळें की आमी डील करया हें करया. बट शी वॉज लायक अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ अ फॅमिली. आनी जेन्ना म्हाका लोकांचे कॉल येतात I am from Trupti's YouTube family. तेन्ना म्हाका कळटा. सो वी आर व्हेरी ओपन विथ दॅम कळ्ळें न्ही.
वी वर्क ऑन 3 aspect. One is product, pricing आणि सर्विस. कळ्ळें न्ही. जे कोणें म्हाका फोन केला वी हॅव बीन व्हेरी ट्रान्सपरंट. कळ्ळें. एंड तुवें आमचें हें पळयलें आसतलें. इट्स व्हेरी स्पेशियस विथ गूड व्यू. कळ्ळें. बट द सर्वीस वी हायलायट ऑन आवर सर्वीस. That's true. सारकें. ओके. तुवें सेल लीड केलें आमचे बरोबर. हय. तुजो एक्सपिरियन्स आनी कोणाचो एक्सपिरियन्स घे. इट इज लायक तुका कसलोच त्रास जायना. सारकें. हय. So we see that our customers are very happy with the after sales सुद्धा. कळ्ळें. सारकें. Apart from this, I would like to say की आमचे हे सोडून आमचे आनी 3 phases येतात. एक सेकंड फेज येता आमचो. हो, हांगासर. हय. तो तुमी तुमच्या हेका दाखया. दाखयतलें तो. ओके. ओके. सेकंड फेज येता आमचो आनी एक सायट येता which is not at launch by जुलाय आमी लॉन्च करतले. जुलय तुमी. एक रो विला आसा ओके. तो चालू आसा. सो इफ यू वॉन्ट टू शो यू टू युअर फॅमिली जाल्यार तुमी तो वचून दाखोवपाक शकता. सो दाखोवया आमी कित्याक तुमी आज आसा हांवूय आसा कित्याक लोकांक इंट्रस्ट आहा घेवपाक बीन. सो आनी तुमकांय कॉन्फिडंट येतलो की आमी कितें काम चालू आसा. सारकें सारकें ओके. सारकें. आनी संकेताचें काम म्हटलें सामकें बेस्ट. कांयच हें ना म्हणजे भिवप सारकें कांय ना. इता तुमी प्लॉट घेतले न्ही जाल्यार तुमकां एक गॅरंटी हय का न्ही. काय फसवणूक बीन कांय ना कित्याक आमी घेतलेले आहा. आयज युट्यूब फॅमिली हें घेवपाक पावला बिकॉज आमी एक घेतला म्हणजे एक विश्वास घेतला म्हणून. सो एक विश्वास न्ही बाबा एक तृप्तीन घेतला सो चल आमी घेवया. सो अशें. सो म्हाका इतलें बरें दिसता की आमची युट्यूब फॅमिली इन्वेस्ट करता. कितें जावं एक जागो घेवप म्हटल्यार इज व्हेरी डिफिकल्ट. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो थँक्यू तुका म्हणटा कित्याक तूंय बरो लोकांक रिस्पॉन्स दिता. तूंय बरें लोकांक हँडल करता. दॅट इज द मेन थिंग हय का न्ही. ओके. सो बाकीचें कितें आहा तें आमी ते आमच्या युट्यूब फॅमिली दाखोवया. फोन घेवया दाखयता तुमकां. ओके. चल. सो तुमकां कितले वर्स जाले SV रियलिटीन कितले वर्स तुमकां जाले. आमी न्ही 2015 फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स वी आर डुईंग दिस प्रोजेक्ट्स हियर. ओके. सो आतां आहा पळय जे आमी आतां हांगासर घेतला. सो आतां आनी कितले आसलेले हांगासर टोटल 134. 134. आतां उरला आसा प्लॉट बीन अराउंड 4 काय 5 कितें आसा. सो हांगासर 4-5 प्लॉट आसा हांगासर. ओके. इफ ऑलरेडी तुमकां हांवें शेअर केला नंबर बीन. इफ तुमकां कोणा इंट्रस्ट बीन आहा जाल्यार हांगा उरला हांगासर एक 3-4 प्लॉट तुमी हांगासर न्ही घेवं शकता. सो हो आसा सेकंड फेज जे आमी घेतला प्लॉट पळय जस्ट तेजे मातशें वयर कळ्ळें न्ही. एक वॉकिंग डिस्टन्स मातशें वयर आसा. तो हो आसा सेकंड फेज. आनी कितले आहा प्लॉट हें हांव तुमकां सांगूंक शकना की आतां तेजें जावंक ना. सो जुनान तेंचें जाता खंय निशनाथ जुनान तेंचें जाता खंय. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता. दाखय तांकां हे पळयात तो फ्लॅग आहा पळय थंयच्यान कळ्ळें न्ही. हे पळयात. आनी मातशें फुडें यो मातसो फुडें यो तुमकां न्ही हांव तो फुडलो व्यू दाखयता. तो रस्तो अहो गेलो न्ही स्ट्रेट तो आचरा बिचा कडेन पावता कळ्ळें न्ही. आनी तुमकां दिसता आसतलें फुडलो व्यू थंयसर पयलीं कांयच नासलेलें बंगलो बीन. आतां हार्डली म्हाका दिसता 3-4 बंगलोज येयल्लेले आहा आनी येवपाचे आसा. ते ऑलरेडी त्या लोकांनी घेतलेले आहा निशनाथ. आनी बरे बंगलो येतले मागीर सामके पॅक जातले आसर. सो अशें व्यू आसा. हे पळयात हांगच्यान पळया व्यू कशें दिसता तुमकां अशें आसा. ओके. सो इफ कोणाक बी इंट्रस्ट आहा जुनान तेंचें हें प्लॅन रेडी जातलें खंय जुनान. ऑलरेडी तुमकां हांवें नंबर बी शेअर केलेले आहा. इफ कोणाक जाय जाल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करचे. ओके. सो हो जो प्लॉट आहा पळय तो फेज 2 आसा. तो आमी घेतलेलो फर्स्ट तो फेज 1 आनी हो फेज 2 आतां तुमच्या खातीर ओपन जाल्ले आसा. आनी ड्रोन शूट केला आमी. सो चितले की ड्रोन शुटान न्ही सामको पळोवपाक एक डिफरंटूच दिसता म्हणजे कळटा की प्लॉट कशें कितें आहा तें. तो चितले की एक वारशें शूट करया आनी 360 एंगल तुमकां दिसतले ते प्लॉटाचे. सो एक बरें ऑपॉर्च्युनिटी आसा कळ्ळें तुमकां न्ही. तुमी हें घेवं शकता एक इनवेस्टमेंट पर्पज नाजाल्यार तुमकां जाल्यार फार्म हावस मागीर हॉलिडे होम बीन तुमी हांगा बांदूं शकता कळ्ळें. आनी आतां हे प्लॉटाचें न्ही आतां मार्कींग करतले स्टार्ट केला खंय मार्कींग. सो अशें आसा. आनी तुमकां सांगता हांगासर लागीं कितें आहा तें. सो चर्च आसा 15 मिनटाची वाट. एक 5 मिनटात आसा पेट्रोल पंप. मागीर टेंपल आसा 5 मिनटाचे. मार्केट लागींच आहा 10 मिनटाची वाट. मागीर क्लिनीक आसा 5 मिनटाचे आनी सलून आसा 2 मिनटाचे. सो अशे तरेन हो प्लॉट आसा. तुमकां हांवें नंबर शेअर केलेलो आसा. जे कोणाक इंट्रस्ट आसा त्या नंबरार तुमी कॉल करचे.